गीत घेवया पेज नंबर 7 A14 हे म्हज्या उगडासाक कोरात. हे मोच्या उगडासाक कोरात, ही जेजूची आज्ञा मानून भावात्यानो फुडें सोरात, मेजबेटूंक मोनितोल करून. भावात्यानो फुडें सोरात, मेजबेटूंक मोनितोल करून. सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी ते साव आसा ती मनांत धरात. ह्या मिसाचें जी खेदी ते साव आसा ती मनांत धरून आतां भक्तीपणी आमी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजेपणीन भावनो, जेजून आमकां सुटका दिल्या. सुटका पातकांतली. आमचे पातक आमी ताची शीं हाडूंक जाय. आमी खूब पाटी लोसता आमच्या पातकाकूच, पूण आमी तूं ताची शीं हाडीत जाल्यार तो आमकां तातूंतली निवारता आनी ताचें उतर, ताचें जिवीत आमचें सगळें उदीक वाडयता. ताची वासप आमकां ते भाशेन सांगतली. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी काळजांत थावन हे मागण्यात आमी बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून आशिर्वाद घेवया. सर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. सर्प दितात देवा, भोवभाग्यवंत आंकवार मारीची शकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोसता. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सर्व वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी सरकार सासणाच्या सुखाक आमकां फावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. हेब्रोवान बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शोकनांत तसल्यो पेटोवण्यो पोतून पोतून समोर पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योध केलो आनी तो आमकां देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव ताचे पांयां तोळा घालतलो ते घोडेची वाट पळयत आसा. म्हणटोच एकूच योजना वरवीं नितोड केल्ल्यान तांकां सासणाक ताणें सोपून केली आनी हाचे विशीं पवित्र आत्मय आमकां गोवाय दिता. पयलीं तो म्हणटा, त्या दिसा उपरांत हांव ताचे कडेन खोरार करतलो तो असलो म्हणटा सर्वेस्पूर. तांच्या काळजांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या मनान ते रिकतले. उपरांत तो म्हणटा, तांच्या पातकांचो आनी खोत्या कुडण्यांचो हांव आवडीक उगडास करचो ना. पातकांचें बोगसणें मेळ्ळें म्हणटोच तांचे खातीर आनीक पेटोवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतरें. देवाचे वळोवकार. हे आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब जातलो. मेलिस्केदेका पोरीन एकलोच एकलो
ज्यादीक तूं सासनाक सासनाक. आनी एकदां म्हणुया. मेल्केझेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनांक. म्हज्या सोम्यान सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हज्या उजव्या हाता बूस. तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोडा घालतलो. जाबाब. मेल्केझेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनांक. सियोनांत तावन सोरेस्पोर राजपदवेची पेटकाटी तुज्या हातान दिता. तुज्या शत्रून वयर राजवत चलय. जाबाब. मेल्केझेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनांक. जल्मान तावन तूं राजा. पवित्रायेन पडजोडीत. फांट्या आदीं दोवा वरी तुका हांवें जल्म दिला. जाबाब. मेल्केझेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासनांक. सोरेस्पोरान सोबूत दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेलिस्केदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासनाक सासनांक. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू दर्याचे वेळेर नव्यान शिकोवंक लागलो, पूण लोकांच्यो येद्यो व्हडल्यो जमो तांचे सरशीं एकवटलेल्यो की तो ओड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दडेशेर उदकाचे देगेर पर्यान रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकोवण्यो ओपाऱ्यांनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात. एक वंपी वंपूंक गेलो आनी वंपतना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जबरशें माती नासलेली तसल्या खडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किल्लोलें, पूण वो तेतूच करपलें आनी मूळ ना जावन मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किल्लोलें, पूण वो तेतूच करपलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मदें पडलें. कांटे वाडले आनी ताणें तें दामून दवरलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरे जमनीर पडले, एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर तांच्या सांगाता आसलोल्यांनी त्या वेपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट ओळखूंक तुमकां दिलोलें आसा, पूण भायर आसात तांकां पळयता पळयता तांकां कांयच दिसना जावंक आनी आयकोता आयकोता तांकां कांयच समजना जावंक नाजाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलीत आनी तांकां बोगसणें मेळत देखून सगळे वेपाऱ्यांनी सांगप. मागीर ताणें म्हणलें, ही वोपार तुमी नकळोत, तर सगल्यो हेर वेपारी कशें जाणो जातल्यात. वंपी वंपता तें उतर. जीं कोण उतर वंपलेलें वाटेचेर आसात तीं तांणी तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांच्या काळजांत वंपलेलें उतर काडटा. तेच परी खडपी जमनीर वंपलेलें बी घेतात तीं उतर आयकतच रोखडीच खुशालकायेन तें मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी चड वगत तीं तोगनात. उपरांत उतराक लागून खास वो दुमाळो येना फुडें ताचो भार
भावार्थ रोखडोच आलता आनी कांट्यामध्ये मोपलोलें बी घेतात तसलीं आनीक आसात ती उतर आयकतात पूण संवसाराचे हुस्के गिरेस्तकायची भूल आनी हेरां वस्तूची आशा येतात आनी उतर दामून दवरतात आनी तांकां पीक जायना आनी बरी जमनीर रोंपलेलें बी घेतात ती उतर आयकतात ते मानून घेतात आनी पीक दितात एकाक 30 एकाक 60 आनी एकाक 100 जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्तांव. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो जमीन तर बरी जावंक जाय जाल्यार आमी खूब तोकस घेवचो पडटा. आतां आमच्या पोरसांत तर आमकां कितें लावंक जाय आमी कितें करता पयलीं वेतान तिजोर खणटा आनी जीं पाळां आदलीं पळय आसात तीं सगळीं काडटात मागीर ती जमीन बरी भशेन तयार करता. तयार जाली की ना मागीर आनी कितें गोडेक शेण बीण हाडून तें मातशें बरें की लोपाक ती जमीन मातशी पिकाळ जावच्याक तिचो परामर्श करता वय की ना. ही भाशेन आमचें जिवीत दर दिसा आमी देवाचें उतर आयकता पूण ताची तयारी जावंक जाय. उतर घेवपाक कशे भशेन आमी तयारी करता प्रत्येक जाणांक हांवें तुमकां तरी हें सांगलां रातची सकाळची तर तुमी सगळीं तुमची चिंतना भावना बरी वायट पोजणी आसा तितली जेजूच्या नांवान भायर काडीत जेजू ती सगळें नितळ करता म्हणून आमकां ह्या दिसांनी हेब्रावाचे चिटींतल्यान आमी आयकलां जेजूच्या नांवान तें सगळें सारकें नपयत जाता सगळें वता आनी आमी जेजू सगळें आमचें जिवीत जियेता हें ताणें आमकां स्पश्टपणे सांगलां. तर हे परी आमचें जिवीत आमी बरें तयार करता. तो दीसभर मागीर कितें जाता सकाळीं रातचें तर आमी हे भाशेन मागण्यांत रासत जाल्यार सगळो गोत आमी जागृतायेन आमचें जिवीत सादतल्या. म्हणजे भितरल्यान कसली चिंतना भावना येतात ताका आजीर जावन रोखडीच आमी जेजूच्या ताब्यांत वतल्या. भायल्यान दुसरीं कितें म्हणटात कोत्तात आमकां रोखडीच ती आबोलार कोत्तात म्हणटा आमी वय कित्याक ती सारकें जिवीत जियेना घोडेक. तर तांचें जिवीत आमी तांची उतरां कोन्नी आमी जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय नाजाल्यार ती आमकां कंट्रोल करतात. ना आमी जेजूच्या ताब्यांत तांकां करची आनी जेजू मागीर आमकां तांचेशी आजीर जावन कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें तो सुचयतलो. हे भाशेन आमी मागीर देवाचें जिवीत आमचें सगळें पत्करता आनी बरेंपण आमी पसरयता. 30, 60, 100 हें कोण कोत्ता तोच कोत्ता. तर ताका आमी आमचें जिवीत दिवया. बाकीचें तो सगळें कोत्तलो. पळयात पयल्या वाचपान आमकां सांगलां तो आमचे पासत मदस्ती करता. तो आमकां म्हणून हितून सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवारता आनी आमचें जिवीत अदीक बरें करता. तर हें सगळें जावच्या आतां आमी आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करया. सगळीं जाणां आत अशें वणटेन दवरया दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे भितर येता. देवाचें उतर जेजू जावन आसा आनी ताच्याच उतरांतल्यान ताच्याच नांवांतल्यान आमी सगळीं आमचीं चिंतनां उतरां कोन्नी आसा तितली ताच्या नांवांत भायर काडया आनी ताच्या नांवान तें सगळें नितळ जातलें म्हणून ताणेंच आमकां कळीत केल्लें आसा. तर ह्या भावार्थान बोरवाशान ताच्या मोगान उदीक भरोंक आमी आमचें जिवीत ताका ओपून दीत रावया आनी तो आमकां अदीकान अदीक आपली कोत्तलो आनी आमकां कळो नासतना पर्यान बरेंपण आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक दितलो. आनी आतां आमचें जिवीत सगळीं आमचीं इंतेसां देवा बापाक ओपून दिवया हे बेठवणी वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 46 C43 वेळीचेर रुंड्या सवे. वेळीचेर रुंड्या
भयणीनो आनी भावानो म्हजे आनी तुमचे बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे म्हज्या आपणांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन कोण म्हळें बापा भाग्यवंत तांकां मारये देवाची मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गेचे आवयचे मजूतीन आमच्या दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कोर तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराता युबाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदिदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वथांय जेजू क्रिस्ता आमच्या मोगाच्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंको आरमारीची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसले आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यार आमी गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंचसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूकपाच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साशणीक कोरोराचें रगत पातकांच्या बोक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. So good for go to you. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी काळशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नारी आमच्या गवळी बापा सिम्या आमच्या आदारी गवळ्या आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो दूर मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांचे परजडीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती घेवन झुजे घेवन दवरून दूत आनी सर्वकारीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपददार बापा सुरवंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूचे मागणे आता आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे आमचे बापा बापा स्वर्गीच्या सगीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरकतांव. तर आमकां शेवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटान सुराखांतली वाटाय. कित्याक राजवकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवेंच्यो दवरून दितांक पडले आनी आतां आमकां हांगसरान घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाळाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परवडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जेजूक एकवटान आमी एकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता. जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुवें भोव मोलीक महासगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांत तूं तसलेली पुणी हांव तुका बँक मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुज्या सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 61 D27. म्हज्या देवा तूं सोर बरो. Rodznar mosu doniko
मागुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीचे बापा, भाग्यवंत तांकां मारये देवाचे मातयेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. बरोबर म्हणया, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसून दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे स्वासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय थंय भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटाव. आमेन. म्हज्या भणीन भावनो, कॅलेंडर तुमच्यान 100 रुपयांक घेवंक जाता. बरो केलेलो आसा. सगळे एक्सपोज जावचें आसा. आमचें घर हांगसर बजिलिका कशें आसलेलें तें सगळें तुमी ह्या चित्रांतल्यान पळोवंक जाता. थँक्यू. गीत घेवया पेज 88 F6 देवाक दिनवास.